मिरामार जावं बायणा सरकार ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन करपाक उठिल्लो ताका सगळ्या स्तरावेल्यान विरोध जाल्लो। खबर ना सरकाराचो डाव कितें आसा तो। मोदी सरकार आयज सगळेच प्रायवेटायज करपाक उठला, देश विकपाक काडला आनी हीच पद्दत तांच्यांनी दर्यावेळा संदर्भात केल्या म्हण काँग्रेसीचो फुडारी वरद म्हार्दोळकर उलयला। डेस्को खातीर मिरामारच्यान गौतम शिरोडकार। वयल्यान विरोध जाल्लो ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशन जे सरकार करपाक उठलेलो इवन हांगा मिरामार जावं बायणा सो हेका सगळ्या स्तरा वयल्यान विरोध जाल्लो। म्हाका खबर ना सरकाराचो डाव कितें आसा, तो कितें सरकार करपाक सोदता। आज आमी पळयता की केंद्र सरकारान पसून मोदी सरकार नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायना अंतर्गत जे आमी सदांच जे बीजेपी वाले जे प्रश्न करताले काँग्रेसीन 70 वर्सां कितें केलां, जे 70 वर्सां ही सगळीं जी इन्स्टिट्यूशन्स उबारल्या जावं ते BSNL जावं LIC जावं एअरपोर्ट जावं पोर्ट जावं व्हडल्यो कंपनीज जावं BSNL जावं सो हे सगळे आज मोदी सरकार आज प्रायवेटायज करपाक उठला आनी ते जे क्रॉनी कॅपिटलिस्ट जे मित्र आसा अंबानी जावं अदानी जावं यांचे तो आज घशान घालपाक उठला। सो 99 वर्साचे समज रिलीज केले। सो आज समज एक उदाहरण दिता हांव तुमकां की आज म्हाजें घर स्वताचें हांवें खंयच्याय मनशाक समज 99 वर्सां खातीर लिजा दिलें, फाल्यां तो म्हणटलो कितें 99 वर्सांनी तूं तें घे परत, पूण आज म्हाका त्या घराचेर कांयच अधिकार ना। सो फुडलीं 99-100 वर्सां कोणें पयल्या फुडलीं। सो ह्या पद्दतीन आज मोदीन ज्या पद्दतीन आज नॅशनल मॉनिटायझेशन पायपलायना अंतर्गत हे सगळे जे आमचे नॅशनल असेट्स आसा हे आज घाण दवरल्या। तेजे जे मित्र आसात यांचे कडेन आज घाण दवरल्या, मागीर इनडायरेक्टली तेणें आज आमचो देश विकपाक काडला। सो सेम पद्दतीन हे आज बिचा बाबतीन आज केल्लें आसा। सो इंटेन्शन कितें आसा आज कांयच क्लियर ना।